कोण तरी म्हाका म्हणटा फादरीक आनी बिशपाक गाळी घातली की तुजे कितें तरी वायट जातलें घरात, भुरग्यांक वायट जातलें. काय जायत ना. ज्या मनशांनी चुकी केलेली आसा, ज्या मनशांनी त्रास दिलेलो आसा तांकां भोगोवचें पडटलें. तेंचे 10 ऑपरेशन जातले, एडमीट जातली. तुमकां आतां सांगता. आनी हांव नागोबा आसा नागव्याचो. निंबू फिरयतलो, कोंबडे काळे कोंबडे कापतलो. काय जायत ना. नारळ फिरयतलो अशें. काय जायत ना. एनायलमेंट जावंक जाय. कळ्ळें. ते काय हे ना, देव नात. अलेक्स डिमेलो काय देव ना, बिशप काय देव ना. तुम्ही स्वता जेन्ना काजार केलेत ना, तुमकां कळटलें काजार म्हणजे कितें. आमकां शिकोवन काय काजार म्हणजे कितें. आनी म्हणटात ना हे फादरांक गाळी दिली, हे बिशपाक गाळी दिली, काय जायत ना. अंधविश्वास आसा तो. तुम्ही लोकांचे भले करात. कळ्ळें. लोकांचो त्रास कमी करात. तुमकां मान सन्मान मेळटलो. कळ्ळें. हे म्हाका पटत ना. आनी हांव म्हाजें करूचें आसलें काय ना तुमकां एनायलमेंट करूं. तुमच्या हातापाया पडलो असं म्हाजें कर. हांव हातापाया पडूचो ना. आतांच सांगता. म्हाजे बाकीची जी लोक आसात ना, तुमच्या पाया पडलेली आसात. तुमकां देव मानलेले आसात म्हणून तुम्ही तेंचे केलेले आसात. कळ्ळें. अलेक्स डिमेलोचे बहिणीचे एनायलमेंट केले त्याने आरामात. हां. बहिणीचे एनायलमेंट तेणेच केले. हां. बाद केले त्याच्या घोवाक देवाच्या नांवान आनी तेजे एनायलमेंट केले. बाकी सगळ्यांचे एनायलमेंट करतात. म्हाजे करूंक ना. आनी हांव तुमच्या पाया पडूचो ना. तुमकां सांगता. हांव पाप साहेबा कडेन तुमचे लेटर धाडचो, कंप्लेंट करतो. ऑलरेडी केलेली आसा हांवें. ऑनलायन केलेली आसा. फक्त ऑफलायन तेवढी करूची आसा. ना तर रोमात वचून मेळटलो पाप साहेबाक. आनी पाप साहेबाचो चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर जातलो. तुमकां सांगता. सोडूचो ना हांव. तुमकां वाटला की हांव सोडतलो. देव देव करतात आनी इकडे मलई खातात. वरती मोठमोठे कॉलेजीस खोलतात, हे करतात आनी खालती देव देव करतात. ते चलोवचें ना. कळ्ळें. म्हाका काय जायत ना. हांवें गाळी दिली की ना फादरीक बिशपाक, म्हाका काय जायत ना. कित्याक हांव कोंबो आसा नागोव्याचो. निंबू असो फिरयतलो की ना काळे कोंबडे कापतलो. माहीत ना. म्हाका कोण धमकी दिवं नाकात. देवाच्या नांवान देव मनशांक कळ्ळें. देव मनशां ती देव मनशां म्हाजेसाठी ना, तुमचेसाठी देव मनशां आसात. म्हाज्यासाठी ती देवचार आसात. म्हाका त्रास देणारी मनशां आसात ती. कळ्ळें.